उटंगाराच्या पावसाक लागून राज्यात सध्या लोकजीण विस्कळीत झाल्या। बुधवारा राती वादळी वाऱ्यासयत पडिल्ल्या पावसाक लागून राज्यात वेगवेगळ्या वाठारांनी झाडां पडपाचे तशेंच रस्ते कचपाचे प्रकार घडले। उटंगाराच्या पावसाक लागून कुळेच्या शिगांव तुरीमड वाठारांत पणसाचें झाड लायटीच्या वायरींचेर पडून बरेच लुकसाण जालें। तशेंच हे झाड रस्त्यार पडिल्ल्यान ह्या वाठारांत येरादारी करपी लोकांक बरोच त्रास जालो। मोले ते शिगांव वचपी मुखेल रस्त्यार चर पडिल्ल्यान ह्या रस्त्यान येरादारी करपी लोकांक बरोच त्रास जाता। वीज खात्यान अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणिल्ले, मात उपरांत ते सारके दुरुस्त करूं नाशिल्ल्यान आतां पावसांत नेमल्यात। ताका लागून जाता तितले बेगीन हे रस्ते दुरुस्त करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। चरी निर्माण जाले ते कशें कितें जालां? ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम केल्ले, सो ते काम केले आनी ते गेले। तेंच्यांनी एकदां कवर घालून केल्ले, पूण ते सारके जावना आतां। आतां मोठी खळी जाल्या निर्माण, मातशी खळी पडल्या तेका, गाडयांक बी त्रास जाता। हय। आतां तेन्ना तूं डिपार्टमेंटा कडेन टू व्हिलराक मातशें डेंजर आसा, रातचे जप करून जळकना, कोणी पडलो जाल्यार प्रॉब्लेम जाता। अशें कितले जाण पडलेले आसा मुखाल्ल्या हेकांनी। आनी म्हाका सांग, तूं कितें मागता संबंदीत खात्या कडेन? डिपार्टमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की तांणी मातशें लक्ष घालून ते खळयो मातशें मोजून घेवच्यो। गोवा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आनी केबल घालपा लागून रस्ते जे खडलेले, ते खडलेले रस्ते पयल्यार मोठे मोठे हांगा चरी निर्माण जाल्या आनी सबंद धोकादायक आसा। जो रस्तो स्ट्रेट आसा ताका लागून गाडी जोरान वयता, पूण जेन्ना फुड्यान पावता तेन्ना तो हांगा चर आहा असो दिसता आनी तेन्ना ब्रेक मारता आनी हांगा कितलेशे जाण पडलेले बी आसा। जेन्ना गोवा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान हो रस्ते खडलेले जाल्यार तेजेर डांबर घालपाचो जावं तेका फातर घालून तेजेर वेवस्थीत रोड करून दिवपाचो जबाबदारी आसता, पूण तशें कांय जालें ना। सगळें खडलें वयता, पूण आतां हांगा पयल्या मोठी मोठी चरी निर्माण जाता आनी लोकांले गाडयोय पेड्यार जाता आनी तेणी करून हांगा कितलेशेच लोक स्कुटरी घेवन पडलेले आसा। तेन्ना बद्द मोले ते शिगांव पर्यंत ज्यो चरी आसा, जे रस्त्यार मोठे मोठे चरी निर्माण जाल्या, त्यो सगळी पुरोवपाची गरज आसा। संबंदीत खात्यान हे कडेन लक्ष दिवचें आनी जाता तितले बेगीन ह्यो चरी ज्यो खड्ड्यार रस्त्यार निर्माण जाल्या त्यो डागडुजी करची आनी बरो करून रस्तो समान करचो, अशी लोकांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर।